तुझं गुलाब तुझे वंदन तुझे बाबाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आयचे दीस आमकां देवाचें उतर मेळना. मार्क सुवांजेल पयलो अध्याय 20:9-30 म्हणसर. मार्क चॅप्टर 1 verses 29 to 39. तो सिनागोगांतलो भायर सन वेतस सिमोनच्या आनी आंद्रेच्या घरा गेलो. जाकोब आनी जोआव ताचे सांगता आसले. सिमोनची सासूमाय तापान न्हिदिल्ली. जेजू थंय पावतस तांणी ताका तिचे विशयांतली खबर दिली. तो तिचे सरसीन गेलो आनी तिचो हात धरून तिका उठयली. तेच घडये तिचो ताप सुटलो आनी ती तांची सेवा करूंक लागली. सांज जातच दीस बुडतच समेस्त पिडेस्तांक आनी देंवसार लागलेल्यांक लोकांक जेजू सरसीन हाडली. सगळें शहरच त्या घराच्या दरवट्या लागीं जमा जाल्लें. तरवळ पिड्यांनी कश्टतल्यांक जेजून गूण केले. समार देंवसार धांवडायले. पूण तो कोण म्हणून ते देंवसार जाणा आसले देखून तांकां ताणें उलोवंक सोडलें ना. दुसऱ्या दिसा उजवाडच्या आदींच जेजू उठलो आनी जण नातलेल्या एक सुरे सुवातेक वचून थंय मागणें करूंक लागलो. हेणे सिमोन आनी ताचे सांगाती ताका सोदूंक गेले. ताका सोदून काण ते म्हणाले, सक्कडी तुका सोदतात. पूण जेजून तांकां जाप दिवन म्हळें, वचुया आमी लागशिल्ल्या हळ्ळ्यांक आनी शहराक. थंय हांवें सुवार्ता परगट करी जाय. हेच खातीर हांव आयलां अशें तो आख्ख्या गलिलियांत भोंवून तांच्या सिनागोगांनी सुवार्ता परगट करीत आनी देंवसार धांवडायत आसलो. हे उतार आज जेजूच्या संपूर्ण मिसाव्या विशयी आमकां विवरण दिता. पयल्या सुवातेर आपोस्तालांच्या घरा पयले सिमोन पेद्रू आनी आंद्रेच्या घरा गेलो. आनी तिच्या घरा गेल्यार तांकां स्वागत करूंक ह्या तांकां कांय कांचवान दिवंक आनी खंयच्याकी मनशानांतली कित्याक ती सासूमाय थंय न्हिदून आसली तापान. आनी पयलें तिका तेणें गूण केलें, आपडलें, ताप सुटलो. आनी थंय थावन तो परतेक साबत दिसा हेर साबाराक गूण करूंक म्हूण गेलो. आनी सांज जातस समेस्त पिडेस्तांक जेजू कडच्यान हाडली. आमी भावार्थ आसून जेजू थंय येता जाल्यार आमी गूण नासतना रावना. आमकां खंडीत खंयचीय पिडाशिडा जावं दी, भावार्थान विश्वासान आमी मागल्यार खंडीत जावन आमकां गूण जाता, बरें जाता. थोड्यांक व्हडल्यान स्तुती करूंक नाका, थोड्यांक अर्गां दिवंक जायना, म्हाका तें लायक ना, म्हाका हें लायक ना. पिडा सोसूंक कितले कस जाले सोसूंक तें लायक आसा गे. मस्त जाणां म्हज्या जिवितांत पळयलां. तांकां मागणें करा म्हळ्यार आमी मागणें करता न्हय, काले करतात कट मातसो तेच हय बरें सक्कडी करता आमी करता, तातूंत कांय प्रॉब्लेम न्ही. पूण ताच्या की परतें इल्लेशें डीपर जावन मागणें करूंक, डीपर जावन जेजूचे सकत आपणावंक, आनीक इल्लें चड आनी चड जेजूच्या उतराची समजोनी आपणावंक. मस्त जाणां खंय रेतरेक वचनात, मागण्याक वचनात. आनी आमकां बरें जायचें म्हूण चिंतात. थोडे आमकां फोन करतात, मागा. हांवें सांगलें तुमी खंय म्हणी मागण्याक येया. ना ताका येवंक जायना जाल्यार तूं ये न्हय. आतां गोवेक पिडेस्त जाल्यार बायले खंय तरी एक इल्लेशें एक घंटो चड नाका घरान सोडून येवंक जायना. एक घंटो कोणाक रावून एक मागण्याक येवयेत. पूण तें पुरा नाका आमकां. मस्त कडेन अशें जाता. आनी आमचे कडेन मागोवंक सांगचें, आमी मागचें आनी तांणी बरीं जायचें. तशें जायना न्हय. जेजू हर एकल्या आपल्या भुरग्यांक ताच्या लागीं ओंक राखून रावता. कोण मागणें करता की म्हणून राखून रावता. जेजू खुद्द वचून राती मागणें करतालो, दिसाक मिसांव करतालो. आनी ताणें खंय न्हिदला तो आनी खंय ते खंयच्योय संगती आमकां चड आमकां आतां मेळनात आयकूंक. पूण देव ताची सुवार्ता परगट करंत गेलो, पिडेस्तांक गूण करंत गेलो, देंवसार धांवडायले. देंवसारांक सयत तो कोण म्हणून जाणा आसले, पूण देखून तांकां उलोवंक सोडलें ना. पूण लोकांक कितलें सांगल्यार तो कोण म्हणून वळखून काण घेवना. फरिसेवांनी वळखून काण घेवना, जुदेवांनी वळखून काण घेवना, शास्त्रींनी वळखून काण घेवना, त्या दळाच्या महायाजक आले तांणी ताका वळखून काण गेलें ना. आनास आनी कायफास व्हडले महान याजक ते, तांणी सयत जेजूक वळखून काण घेवना. जेजूची वळख तांकांय मेळ्ळें ना. सगळे गोत्ताले मनीस
सगळे स्टडीज केले मनीस जेजू खंय थावन येता म्हण तांकां कळितालें कोण म्हण तांकां कळीत नासलें तितलेंच आनी जेजूक कश्टांक वळख केल्ली दत्ती आसाक अनास आनी कैफास देखून आज आमी समजून काणगेचे आमी जेजूक आमच्या सडवणदारांनी रक्षक म्हणून काण घेता जाल्यार आनी जेजूचेर विश्वास दवरून भावार्थ दवरून आमी खंडीत जावन एक मागण्याक खंय म्हणे हप्त्याक एक वर तरी खंय म्हणे मागण्याक अटेंड जावंक प्रयत्न करीचे हरी एकल्यानी तुमच्या पिरगज्यांनी आराधन आसता तुमच्या नाजाल्यार तुमच्या लागशिल्ल्या पिरगज्यांनी खंय म्हणे आराधन आसता थंय एक घंटो जेजू सांगता करसूंक नाजाल्यार इतले आज आमकां कोडयाळान सावन दी थोड्या आमच्या मंगळूर देसेन थंय हांगा पुरा हरी एका इगर्जेन म्हणले बरी साक्रामेंत आमकां उक्ते दवरलेले आसात लोकांनी येवन मागच्या खातीर एक वर खंय तरी इल्लोसो आमी वेळ काण घेवन त्या आराधनाक वचून मागल्यार कितलें बरेंपण जावचें ना पूण आमकां तें पुरा तडेपटी नाका आज पळया कश्ट लोकांक कितले आयल्यात कितली पिडा आशिल्ला हर एका घरांनी म्हणले बरी पिडेस्त आसात हर एका कुटुंबांत म्हणले बरी एक कॅन्सर दोग कॅन्सर पिडेस्त आमकां पळोवंक मेळटात एका घरा हांवें पळयलें 4 जाणां कॅन्सर पिडेन वळवळटात 4 जाणां आसची 4 जाणांक कॅन्सर तर तांणी कशें सोंसचें कित्याक एक कश्ट कित्याक म्हळ्यार आमी खंडीत जावन जेजू सांगता जियेता जाल्यार खंडीत जावन थोडो कश्ट आमकां मेळटात कश्टांत आमी वांटेली जावंक आसा कश्ट नासतना जिवीत ना कश्ट नासतना जेजूच्या सांगता जियोंक जायना कश्ट आसात खंडीत थंय एक वांटो आमच्या जिविताचो पूण जेजू सांगता भावार्थ दवरून जियोंक जाल्यार खंडीत जावन आमकां सगळें बरेंपण जाता आयचे दिसा आमी वाचता जाल्यार थंय एब्रामाच्या पत्रांत 2 अध्याय 14 ते 18 वाक्य आयचें पयलें मासाब आमी जावन आसा आतां भुरगीं रक्ता मासाच्या सैमाची जावन आसतना जेजूय ह्या मनशा सैमाचो वांटेली जालो हाचे वरवीं मरणाचेर पदवी चलयतल्या सैतानाक आपल्या मरणान ताणें पाडाव केलो जेजू क्रिस्त आमचे खातीर आमच्या सोर पातकां खातीर आमच्या म्हळ्यार म्हज्या पातकां खातीर एकलो जर तूं ह्या संवसारांत एकलो आसलो जाल्यार तुजे खातीर जेजू मरण पावला तुजे खातीर जेजून कस आसल्या तुजे खातीर जेजून रगत वरयला एक थेंबो रगत ताच्या कुडीन दवर नासतना वळयला कित्याक रगत आमकां सडवण दिवंक रगत आमकां सुटका दिवंक ताणें आमचे खातीर वारयलें तें अशें सांगता पळया हाचे वरवीं मरणाचेर पदवी चलयतल्या सैतानाक आपल्या मरणान ताणें पाडाव केलो जेजूची कूड रक्ताच्या सक्तेन सैतानाक पाडाव केलो अशें मरणाच्या भिरांतीन आपली सगळी जिणीभर गुलामपणान जियेतेल्यांक ताणें सुटका जोडून दिली आनी आमकां मरणाची भिरांत ना कित्याक जायते जण आज आमी पळयता आपल्या मरणा खातीर भियेतात मरोंक भियेतात मस्त जाणां आसात मरणाचें भंय आसता जर मरणाचें भंय तुमकां आसा जाल्यार ह्या मरणाचें भंय म्हाका आसा जाल्यार हांवें क्रिस्ताक येदोळ मुसर संपूर्ण काणी घेवना म्हज्या जिवितांत देखून म्हाका मरणाचें भंय आसता जर जेजूक हांवें संपूर्ण तरान स्विकार केला आनी जेजूच्या कायद्या प्रकार म्हळ्यार जेजूच्या उतरा प्रमाणे आमी जियेता जाल्यार मरणाचें भंय कित्याक आमी केदाळाय तयार आसूंक जाय देखून आज आमी ह्यो सडवण आमकां कशी देवान दिल्या कशी आमकां अशें मरणाच्या भिरांतीन आसल्या सगळ्यांक आमकां सुटका दिल्या देखून देवदूतांक आदार दिवंक म्हणून तो येवंक ना तो आयिल्लो अब्रामाच्या संततेक आदार दिवंक म्हाका आनी तुका आदार दिवंक तो आयिल्लो देव तशें जाल्ल्यान सगळ्यांक ताणें आपल्या भावा बरी जावची गरज पडली म्हजो व्हडलो भाव जावन म्हज्या जिवितांत तो आयलो तुज्या व्हडलो भाव जावन तुज्या जिवितांत तो आयला व्हडलो भाव म्हळ्यार सगळ्यांची जतन काण घेता तो आमच्या कुटुंबांनी पळय व्हडलो भाव आसल्यार तो सगळ्यांची जतन काण घेता आनी सगळ्यांक बरें फालें करता जायते जण आज मलगडे भाव आपल्या कुटुंबांत भयणांक पुरा काजार जावन आजुनूय थोडे अवंकार उरलेले आसात कित्याक भयणांक पुरा काजार भावांक पुरा काजार करता ताची प्राय जाल्या मागीर खंय काजार जातलो असल्यो संगती आमच्या कुटुंबांनी आमकां मस्त कडेन आमकां पळोवंक मेळटात देखून जेजूय आमचे बरे मनीस जालो आनी तशें जाल्ल्यान सगळ्यांक आपल्या भावा बरी जावची ताणें गरज पडली आनी म्हणटा तो लोकांक पातकाच्या बक्षांनी जोडचे खातीर देवाच्या सेवेंत काकुळतिवेंत आनी विश्वासी श्रेश्ठ याजक तो जावंक पावलो श्रेश्ठ याजक मेल्किसेदेक
याज वर्ग असो याजक म्हणून आनी तोच याजक जालो ताणें सोंसल्या कश्टा वरवीं देवान ताका पयलेंच पार केलो देखून आतां ताळणेन सांपडलेल्यांक आमकां तो आदार दिवंक शकता आमकां पातकां तावन मेकळे करता आमकां ताळणेन पडनाशें तो आमकां आदार दिता ताळणेचेर जैत व्हरूंक आमकां वांटो दाखयता आनी आमकां मागणें करूंक आमकां कृपा दिता मागणेचो स्पिरितान तो आमकां भरता पवित्र आत्म्याच्या सत्यान आमकां तो भरता देखून आज आमी समजून काण घेवया जेजून केल्लेले मिसांव आमच्या जिवितांत आमी उगडास करया आनी आमी जेजू बरी मिसांव करूंक आमी फुडें सरया आनी जायते आमची पातकी जिणी सांडून एक बरी जिणी जिवंक जायली कृपा आदार सम्या कडेन आज आमी मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची बातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वैतांतले आमकां निवार आमेन नमान मरे कृपेन भरलेले सुमतीजे सांगाता श्रीयम तेर तूं सदैव आनी सदैव फॉल जगशें जेजो भगवंती मरिये देवाचे माय अम्मा बापयां खातीर विनयतीकार आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पुता आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वता आमेन तुमकां समेस्तांक देव बरें करूंक बरो दीस मागता.